सीएमान आतां उतर दिलां आमकां की आमी पयलीं बसया सगळे आमी वचोन आनी कायदेशीर कशे कशे गोश्टी कितें कितें आमी चेंजीस करपा जाय ते आमी काडया सगळ्यो गोंय खातीर कितें बऱ्या पडटा तें आनी त्याच बरोबर सेकंड मिटींग आमकां विथ ऑफिसर्स आनी आपूण सगळ्यांक घेवन बसता म्हण सांगलें तेणें आनी थर्ड मिटींग मागीर आमी आमच्या ग्रावंड लेवलाचेर जे लोकां पर्यंत वचपा जाय ती वचून आमी करता म्हण सांगलें तेणें आनी हे सगळें करता आसतना जे विशय आमकां पळय शेवटी आमकां कितें जाय ते घेवन आमी शेवट पर्यंत आमच्या सेंट्रलाक जावडेकर जे आमचे साहेब आसा तांचे मुखार वचून हो विशय घेवन घालपाचो अशें एक ठरले कडेन आसा आतां हो आठवडो गेलो फुडले फर्स्ट वीक जो येता ते विकाक आमी परत बसून सगळे जे पॉयंट्स आसा ते काडया म्हण सांगला मागीर परत सेकंड मिटींग सादारण 10 ते 12 तारखे पयलीं तेणी घेवया म्हण सांगला सादारण तेजे पयलीं घेतना तांकां ऑफिसरांक घेवन तांकां बसून करता म्हण सांगलां तेजे नंतर आमी मागीर फुडें सेंट्रलाक तो कसो घेवन वचपा विशय करया म्हणून ऑलरेडी ताणें सांगले ते प्रमाणे जावडेकर साहेब पयर आमचे इफीचे ते हेका आयिल्ले इनोग्रेशना त्या वेळार तेणी तो विशय तेंचे ऑलरेडी घातलो कडेन आसा आनी ताजेर कितें आसा तें स्पश्टीकरण तेणी दी म्हण सांगलें ताणें तें घेवपाक बी रेडी आसा पिटिशनां आमी 3 मुद्दे प्रामुख्यान दवरिल्ले एक म्हणल्यार इको सेन्सिटीव झोन पळय आसा ताजें इम्प्लिमेंटेशन स्क्रॅप करचें दुसरें आमची प्रायवेट जमनी ज्यो पळय प्रायवेट फॉरेस्ट केला ते डिनोटिफाय करचे आनी तिसरें आमची प्रायवेट जमनी परत पळय वायल्ड लायफाक घाल्या त्योय तातूंतल्यान भायर काडच्यो त्या शिवाय आमकां सुटका ना हाजेर आमी सविस्तर डिस्कशन सीएमा कडेन केल्लें सीएमान ताजी एश्युरन्स दिलां की हाजेर हाय लेवल कमिटीची मिटींग घेवन जे आमचे इश्यू आसा ते बसतले गरज पडल्यार परत आमकां हांगा आपयतलो आनी गरज पडल्यार आपुणूय बी थंय येतलो आनी सगळ्या लोकां मदीं बसून हे विशयाचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन दिलां